केंद्र सरकारान आमचे पंतप्रधान आणि आमचे नेते श्री नरेंद्र मोदी यांचे जे विजन आसा विकसित भारताचे ते पुराय करपा खातीर त्यांनी जे मारिल्ले पावल आसा तेका लागून त्यांचे अभिनंदन करता आणि त्यांच्या नेतृत्वा सकयल निश्चितपणान आम्ही जे ज्या पद्धतीने सगळ्या आमच्या देशाची आणि जी प्रगती चालल्या तातूंतलोच हो एक भाग आसा आणि निश्चितपणान ह्या कायद्याचो उपयोग जो आसा तो सामान्य मनशा खातीर सगळ्या कडेन जातो। ह्या कायद्याच्या सकयल पयलीं जर 100 दीस काम अशा पद्धतीचे हे केले जाल्यार ह्या कायद्या सकयल 125 दीस जे काम आसा हे काम घेवपाचे प्रोविजन जे आसा ह्या कायद्या भितर केल्ले आसा। हातूंत फोकस एरियाय आसा की पयलींच्या कायद्या भितर खरें म्हणजे सगळ्यो गजाली नाशिल्ल्यो। आयज ह्याचे भितर जे सामान्य मनशाक गरजेचे आसा म्हणजे उदकाची वेवस्था आसतली, त्याच बरोबर रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलें, त्याच बरोबर तेका उपजिविके खातीर जे जे कितें करप गरजेचें आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर त्या पद्धतीचें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करप आसतलें आणि क्लायमेटाच्या संदर्भात जी कामां करपाक गरजेची आसा अशा पद्धतीच्यो फोकस एरियाज ह्या कायद्या भितर सरकारान दवरलेले आसा। आणि म्हणून फाटल्या कायद्या भितर जे खंयचेय काम घे अशा पद्धतीचे आशिल्ले ते आता ना जाल्यार ह्या 4 गजाली ज्यो आसात ह्या 4 गजाली सकयलूच काम करचे अशा पद्धतीचे एकूण सगळे प्रोविजन हेजे सकयल आसा। हो कायदो जो आसा ह्या कायद्या सकयल देशभरा भितर आमी पळयतात की त्याचो फायदो जो आसा तो ग्रामीण भागाक चड जातलो आणि ग्रामीण भागा भितर ज्या कडांनी म्हणजे आयज गरज आसा त्या कडांनी सुद्धा आयज कामाचो तर हक्क मेळटलोच, कामाचो मोबदलोय मेळटलो, पण त्याच बरोबर सुद्धा जे 100 दिसाचे काम वर्साक आशिल्ले ते 125 दिसाचे जातले। त्याच बरोबर हातून आणि एक हे गजाल केल्ली आसा की मिनिमम 33% महिला ज्यो आसात तांकां हातून खरें म्हणजे काम दिवचे अशा पद्धतीचो विचार जो आसा तो घेतून मांडलेलो आसा। केंद्र सरकारांतल्यान फंडिंग जे आसा ते 60% पर्यंत जातले, स्टेट गव्हर्नमेंटान 40% पर्यंत हातून फंडिंग करचे अशे प्रोविजन हे सगळे कायद्या भितर केल्ले आसा। एका अर्थान आमी जेन्ना विचार करतात की खरेंच कायद्याची आयच्या समयाचेर म्हणजे जेन्ना आमी उलयतात की खरें ह्या कायद्या भितर इतले विरोधक जे आमचे उलयतात की ह्या कायद्या भितर इतले बदल करपाची गरज आशिल्ली काय कितें, पूण प्रत्यक्षान जर आमी पळयत 100 दिसाचे 125 दीस जातात। पयलीं फंडिंग जे आसा ते फंडिंग अनप्रेडिक्टेबल आशिल्ले, आयज ते फंडिंग जे आसा ते 60% आणि 40%च्या पद्धतीचे फंडिंग केल्ले आसा। महिला खातीर मिनिमम 33% महिला हे सगळे कामाच्या एकूण सगळ्या हेचे भितर ती आसची अशा पद्धतीचो आग्रह केल्लो आसा। कामां खंयची जावची तेजो एरियाज ठरयल्लो आसा। पयलीं कामाच्या संबंधाच्यो एरियाज खबर नाशिल्ल्यो, खंयचें काम खंयच्याय पद्धतीन चलतालें आनी तातूंतल्यान भ्रश्टाचार जातालो आनी तेका लागून तो भ्रश्टाचार जावचो न्ही आणि हेजे खातीर खरें म्हणजे तेजे डिजिटल मॅपिंग जे आसा डिजिटल पद्धतीन हेजे काम जे आसा ह्या सगळ्या माध्यमांतल्यान जातलें आणि म्हणून हातून भ्रश्टाचार खंयच्याच पद्धतीन जावचो ना। जाल्यार आमी फाटीं पळयताले की मनरेगा म्हणटकच तातूंत भ्रश्टाचाराची खुबशीं उदाहरणां जी आसा त्या टायमाचेर येतालीं, पूण आतांच्या ह्या सगळ्या गजाली भितर हे जे आसा ह्यो गजाली जावच्यो ना अशा पद्धतीची काळजी जी आसा ते केंद्र सरकारान कायद्याच्या हातून घेतिल्ली आसा। हे करता आसतना सुद्दां आमी जर पळयत जाल्यार फाटले फावटी परस सुद्धा हातून जे एकूण एक्सपेंडिचर आसा त्या एक्सपेंडिचरा भितर सुद्धा केंद्र सरकारान वाड केल्ली आसा आणि ती वाड करता आसतना सुद्धा एक गजाल लक्षात घेतले की हे वाड करता आसतना पयशे जे आसा ते सगळ्या सामान्य मनशा पर्यंत पावतले अशा पद्धतीची एक व्यवस्था हे सगळ्या कायद्या भितर केल्ली आसा। आणि म्हणून तेजे जो कोण जेका कार्ड मेळटले तेजे रजिस्ट्रेशन आसतले, तेजो सगळो डेटाबेज आसतलो, तेजी सगळी माहिती आसतली, ही सगळी कॉम्प्युटराच्या माध्यमांतल्यान सगळी हे करतले आणि थंयच्यानूच डिस्बर्समेंट जातले। फाटीं पयशे मेळ्ळे काय ना, केन्ना पावले अशा पद्धतीचे खुबश्यो गरजेच्या पेपरांतल्यान हातूंतल्यान आमी पळयताले, पूण ह्या सगळ्यो गजाली बंद जातल्यो आणि हातूंतल्यान एक जे अश्वर्ड हे जे आसा अश्वर्ड इन्कम म्हणात किंवा अश्वर्ड अशा पद्धतीच्या पयशांची व्यवस्था जी आसा ही त्या मनशाच्या हाती पर्यंत पावपाची ह्या सगळ्या कायद्याच्या माध्यमांतल्यान केंद्र सरकारान केल्लें आसा। आणि म्हणून आणि एक गजाल आमी सगळ्यांनी लक्षात घेवपाक जाय की हे सगळें करता आसतना केंद्र सरकाराच्यो वेगवेगळ्यो गजाली ह्या कायद्या भितर केल्ल्यो आसा ते सगळ्याक हेचो फायदो जो आसा तो सामान्य मनशाक दोळ्या मुखार दवरून केल्लो आसा। म्हणून शेतीच्या टायमा भितर देशभरा भितर जेन्ना एक 60 दिसांची अशें 60 दीस सांगला की पॉज आसचे तेका ते 60 दीस खंयचे जाल्यार स्टेटीन ठरोवचे आणि म्हणून त्या माध्यमांतल्यान सुद्धा ह्या असं एक प्रोविजन जे आसा हे कायद्या भितर केल्लें आसा। खरें म्हणजे सामान्य मनशाच्या दोळ्या मुखार दवरून केल्ले वेगवेगळी जी कामां केंद्र सरकार करता तेजे भितरलोच हो एक भाग जो आसा। आणि म्हणून आमी ही जी रामजी जे आसा म्हणजे विकसित भारत जे जी रामजी अशा पद्धतीचे कायद्याचे जे नाव आसा त्याचे आमी स्वागत करता। गोंया भितर सुद्धा आमी पळयतात की मनरेगाच्या अंतर्गत जी कामां जाल्ली
त्याच्या भितर सुद्धा कांय जाणांनी अशें आमी वाचलेले कांय जाणांनी कामां जी आसा ती प्रत्यक्षान दिसत नाशिल्ली, पूण आयज हे कामां खंय जातली, कशा पद्दतीन जातली, हे पंचायत स्तराचेर ठरयिल्ले वतले, तेजे खातीर कमिटी जातली, डिस्ट्रिक्ट स्तराचेर कमिटी जातली. त्या कमिटी गांवचो लोक जो आसा तो एकठांय येवन ही कमिटी जी आसा ती ठरयतली आनी त्या प्रमाणे सगळी कामां जातली. आनी म्हणून ह्या एक स्वप्न जेन्ना दोळ्या मुखार दवरता तेन्ना स्वप्न पुराय करपा खातीर कितें कितें करपाक जाय हें जर आमी लक्षांत घेत जाल्यार ह्या कायद्या भितर केल्ले बदल जे आसा त्याचोच एक भाग आसा हे आमच्या सगळ्यांच्या लक्षांत येता. आनी म्हणून आमी ह्या कायद्याचें स्वागत करता आसतना तेजे बऱ्या पद्दतीचें इम्प्लिमेंटेशन जें आसा हे बेगिनात बेगीन सुरू जेन्ना जातलें तेन्ना तेजो फायदो जो आसा तो सामान्य मनशा पर्यंत पावपाक सुरवात जाता. गांवच्यान असो डिमांड सगळ्यांनी येवंक जायो आनी त्या पद्दतीन ताची पूर्तता जावंक जाय हे योजने खातीर आसा. सादारण पयलीं जी स्कीम आशिल्ली ही स्कीम म्हणजे कितें आशिल्लें की सगळ्यांक सारके पयशे मेळनाशिल्ले. जो कोण मागता ताका खंय तरी खास काम हें करता तांकां पयशे जास्त वताले. पण तो आतां हें केलें की तुमी कितलीय कामां हाडात तातूंतल्यान 60% शेअर आमी सेंट्रल दिसले हे तांकां एश्युअर ऑलरेडी केल्ले आसा. आणि म्हणून जे जे कितें समतोल विकास सगळ्या राज्याचो जावचो हो ताचे फाटल्यान एक भुमिका आसा. आणि जे काही विषय निवडलेले आसा हे हातूंत जे आमचे नरेंद्र उल्लेख केलो हाज्या फुडें एक वॉटर सेक्युरिटी आमकां जाय. वॉटर उदक हे मोठे संकट आमचे सोबत फुडें फुडें येतले हे आमी सगळे जाणात. त्या संदर्भात फुडले पिळगेक योग्य पद्दतीन ताची ही सगळी फेसिलिटी पावूंक जाय. त्या म्हणून एक उदकाचेर तातूंत भर दिल्लो आसा. रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे गांवांत काही पंचायत घरां अजूनही थोडे कडेन सारकी ना किंवा हेल्थ सेंटर ना. जो इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जे सुविधा ज्यो गांवकाऱ्यांक जाय त्या हातूंतल्यान तो रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर तातूंत म्हटला. आणि उपजिविका लायव्हलीहूड हे तर प्रत्येकाक जाय कारण प्रत्येकाक बरे वेळेचें जेवण मेळप जेवण दिवप हें आमचें कर्तव्य आसा. त्याच बरोबर हे सगळें करतना क्लायमेट जर बरी आसली जाल्यार ती जर आमी राखली जाल्यार क्लायमेट आमकां कितें बरें जीवन सुंदर अशें जीवन दितलें. अशे 4 विषय तातूंतल्यान सिलेक्ट करून हो एक कार्यक्रम एक बरे एक वेगळ्या एक्टाच्या माध्यमातून व्हीबीजी रामजी ही स्कीम हाडिल्ली आसा.
साधारणतः राजकारणाचा उद्देश तो होत असता, कारण सरकारचे हे कर्तव्य असा की सगळे कोण काहीतरी अन्ना विना उडवून जायना, उपाशी उडवून जायना, म्हणून तुझी सुविधा त्या सगळे मेळच्यो आणि आणि म्हणूनच अशे तरेचे जे काही स्कीम काहीतरी वेगळे पद्धतीने इंट्रोड्यूस करून विकास हो त्याची नोंदणी जावली. कारण मनरेगा कोट्यावधी रुपये गेले, काहीतरी आम्ही ऐकले जवळजवळ 163 कोटी रुपयाचा हिशोबच मिळवला. काहीतरी 80 वर्षाच्या लोकांचे काहीतरी अंक घेवप आणि तो लेबर म्हणतो की 80 वर्षाच्या माथावर किती काम करतो, म्हणजे त्रुटी असू द्या ना. मग त्याची इलेक्ट्रॉनिक सिस्टमिक म्हणजे प्रत्येक जो काम करता त्याला पैसे व्यवस्थित मिळून गेले, त्या बाबतीत त्याची काळजी घेतलेली असा. म्हणजे तुझ्या त्या स्कीमी त्रुटी ही गुण आणि म्हणून तो रोजगार जो मेळटलो आणि सामान्य मनीस आत्मनिर्भर जातलो, त्याचबरोबर गावचा विकास जातलो. येणारी काही चॅलेंजीस असतात म्हणजे उदका सारख्यो एन्व्हायरमेंट सारख्यो त्या चॅलेंजीक पूरक असो विकास ह्या सगळ्या माध्यमातून करपाची योजना हे या सगळ्या बीबीजी रामजी या स्कीमीतून केल्ली आसा. तुम्ही तुमच्या सगळ्याच्या मदतीन प्रत्येक गांवकारांना पावूं जाय, कारण सरकार दिता ते योग्य पद्धतीन त्या लोकांपर्यंत पावोवपाचें काम जे आहा हे पंचायत युनिट डिस्ट्रिक्ट पंचायत आसतली, आमदार आसतले आणि सगळ्यांनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान ही स्कीम लोकांपर्यंत पावोवपाचें काम तुम्ही करचें असा आमचो अपील आसा. कारण आमचें ध्येय राजकारणाचें ध्येय इतकेंच आसा की शेवटचे पिढीचे मनीस खंय तरी आत्मनिर्भर जावंक जायो, स्वावलंबी जावंक जायो, ही भूमिका घेवन आमी फुडें सरतात. म्हणून ह्या सगळ्या विकासान आनी एक खंय तरी हे लावपाक खंय तरी विकासाचे हे लावपाक आमी ही स्कीम नरेंद्रभाई मोदीजी हाडिल्ली आसा. ताचो फायदो सामान्य मनशाक घेवपाचें काम, कारण काही गांवांत काही असतात काही हांगा पण सामान्याक हे पावना, कोण सरपंच सांगता किंवा आनी आमदार सांगता हेजे पुरते ते थोडे पुरते करतात, पूण ते लोकांक सामान्य लोकांक पावप हे तुमच्या माध्यमातून बरें जाता असो आमचो विश्वास आसा. तुमचे कडेन सगळ्यांनी अपील आसा की तुमी सगळ्यांनी ही स्कीम जाका जाका खरोखरूच गरज आसा आनी ताचें लिस्टींग सुद्दां कोणाक प्रायोरिटी आपल्या गांवांत दिवची हे पंचायत खरें तरी ताचें लिस्टींग करतले आणि योग्य पद्धतीन ही स्कीम फुडें जातली. तातूंत निश्चितपणे मतदारांक गांवच्या नागरिकांक हातूंत आदार मेळटलो. परत ह्या स्किमी बद्दल बाकीचे सांगिल्लें आसा. धन्यवाद. भाऊ म्हाका प्रश्न आसा, म्हजे 3 प्रश्न आसा. सगळ्यांत ज्येष्ठ तूं भाजपाचो कार्यकर्तो आनी ज्येष्ठ नेतो, 6 फावटी तुमी निवडून आयल्यात. लोक विचारतात श्रीपाद भाऊ खंय आसा काय म्हणून. लोक रस्त्यार आयल्यात. तुवें जे आतां जे सगळे सांगलां, जे उदकाचो प्रश्न आसा, पंचायतीक ग्रामसभेक लोकांक घेवन हे विचार आमी फुडें व्हरतले म्हणून. आज हांगा अरंबुल डोंगरेर हांगा सांतांद्रे मागीर चिंबलचे लोक 15 दीस जाले आज रस्त्यार आसा. तूं एक खासदार म्हणून एक दीस पूण गेला काय म्हणून तेंचे फुडें जे तेंचे एक हे जे काही हे आसा म्हणजे एक धोरण जे आसा सामपणे सांगपाचें म्हणल्यार सरकार जे करता त्या लोकांचो सगळो विचार करूनच करता. तांचे कितें म्हणणें आसा हे सगळें करचे पयलीं तांणी सरकारा कडेन येवचें, उलोवचें, तांचे कितें अडचणी आसात. कारण काही म्हणून सरकाराक 100% बरोबर आसतलो ना, अशें तेन्ना कन्वर्सेशन जातलें, डिस्कशन जातलें तेन्ना कितें बरोबर चुकीचे विशय समोर येतले आणि म्हणून एकदम जो प्रोजेक्ट आसा ताका विरोध करप, विरोध करूंकूच जाय. विरोधा खातीर विरोध आसूं न्हय, ही सरकाराची भुमिका आसा. आणि म्हणून कोण आंदोलनात बसला तोच खरो हे केन्ना ठरतले, तेन्ना ते डिस्कशनाक घेतले, उलयतले आणि जे कितें तातूंतल्यान बरें निष्पन्न जातले. सरकार खंयच्याच गोष्टीक अडमण ना. राज्य सरकार ह्यो सगळ्यो सगळ्यांचे आयकून घेवन तातूंत निर्णय घेवपाची भुमिका सरकारान आपली भुमिका ऑलरेडी सांगिल्ली आसा. आणि राज्य सरकारचे प्रतिनिधी जांचे हे सगळ्यो गोष्टी पळयतात आणि म्हणून हो विषय कितें सगळ्यांक सोडून गेलो अशात ना. आमी ह्या सगळ्या गोष्टी आनी कसलेय सरकारच्या विरोधान जेन्ना तुमी बसता जाल्यार ज्या हातूंतल्यान त्यातून बसले नंतर ही गोष्ट पहिली जावं की गरजा संदर्भ जाय सरकाराचे सहकार्य. जेन्ना हांव सरकाराचो मनीस, हांव रुलींग पार्टीचो मनीस, हांव ते जेन्ना सरकार ठामपणे अशें विरोध करता जाल्यार ज्यो ताका काही हे आसात राज्य सरकार आसा, राज्य सरकार नंतर गरज पडल्यार केंद्र सरकार सदांच राज्य सरकार लोकांक सपोर्ट दिवपाक आसात. म्हणून आमी ना अशें ना, योग्य पद्दतीन विशय सोडपा खातीर आमचे सरकार राज्य सरकारा बरोबर समन्वय आसता.
लोकांनी कितें आतां आपल्याक दिवचें अशें आमकां ना भाऊ हो तुम्ही म्हणलं पळय राज्य सरकार आसा आज ते 15 दीस जाले तुमचो सरकारचो एकय प्रतिनिधी तांचे फुड्याक वचूना. एक विशय जालो राव एक मिनिट. मागीर तूं एक तुका ते वोट मारता दक्षिण हांगा नॉर्थ गोवाक तूं निवडून येता सगळे वोट मारता तूं तेंचे हे ज्वलंत आतां आडफोडो इन्सिडंट जालो 25 जाण मेले थंय तूं पावना. मागीर आरंबोलचे लोक हे जाले आतां हे 15 दीस जाले उपोशणाक बसल्यात तेन्ना तुमची पंचायत आयकना. एक जाली पंचायत तुमी पंचायत सांगता पंचायत चलता जी भाजप पंचायत म्हणून चलता. दुसरो म्हाजो प्रश्न आसा लोकसभेक खासदार कॅप्टन विराटो हाणें गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळचो म्हणून एक बिल मांडला आनी तेणें अशें आवाहन केलां तुजोय सपोर्ट जाय ताका. मागीर आमचो राज्यसभेचो MP आसा सदानंद शेट तांडवडे तेजोय सपोर्ट जाय. हेजेर ते स्पेशल स्टेटसाचेर तुजें मत कितें. आनी तिसरो पयर जे गोंयचो माजी आमदार आनीक जस्टीस फर्दीन रिबेलो हाणें लोकांक कॉल केले गोंयचे जे डिस्ट्रक्शन चल्लां 39A आनी 17(2) अंडर गोंयचे निसंतान करता हो सरकाराचो PCP अंडर तेजी तुजें मत कितें. पहिली गोष्ट आमी मेळना अशें कांय ना आमचे क्लियर ऑलरेडी केल्ले आसा. जी गोष्ट सरकाराच्या विरोधात ज्यो काही गोष्टी आंदोलन चलता त्या आंदोलनाक आमी ठेवता आमी सरकार तांकां आवाजून घेता ह्यो तुमचे डिस्कस करा म्हणून त्या प्लॅटफॉर्माचेर सदांच आसतात. तांकां विरोध ताचे काम तांणी करचें आमचो विरोध ना. आमच्या मनान ह्यो प्लॅटफॉर्माचेर तो विशय सोडपाक जाय. दुसरी गोष्ट तुवें म्हणली की हे इन्सिडंट जाले आमची ड्युटी म्हणजे 2 ऑफिसां दिल्ली आसा खासदार म्हणून आसाच आसा त्या बद्दल गोष्टच ना. आनी त्या जेन्ना इन्सिडंट जाता जे आमी हांगा आसात फॉर एक्झाम्पल लयराईची जात्रा जाली आनी कितें एक्सिडंट आमी असतात त्यांना गोंयांतूच ना त्यांना त्या राज्यात हजर राहू शकना. राज्य सरकाराचे सगळ्याचे प्रतिनिधित्व करता खंय राज्य शासनाची खंयच उणीव ताणें हे निर्माण केला अशें काय ना. तो मना विशय धरपाचो ना अशें म्हाका दिसता. तुमी इतले पर्टिक्युलर म्हणा कारण हांगा असल्या सगळ्यो गोष्टी आमी राजकारण म्हणूनच न्हय समाजकारण म्हणून सुद्दां आमी प्रत्येक गोष्टी आमचें जें योगदान दिया तें तरी आसा. तिसरी गोष्ट जी फर्दीन तांणी सांगलां तें ऑलरेडी मुख्यमंत्र्यांनी क्लियर केल्लें आसा. जो काही जे कितें जाता तेका जर चूक आसत तर सरकाराक नद दिसची ना ते विड्रॉ करपाक आनी म्हणून लोकांच्या हिताच्या आड जर कितें आसा तर सरकार सदांच तयार आसा आपली भुमिका एक पावल फाटीं घेवपाक काय ना. म्हणून तातूंतल्यान हे कितें काही आज परिस्थिती दुसरी बाजू आसता प्रत्येक विशयाची दुसरी बाजू आसता. आनी म्हणून हे सगळ्या खंय ते पर्यावरणाचो रास घेवन गोंयचे हे जावन कोणाकूच गोंयचें वायट जाल्लें कोणाकूच नाका. आम्ही सुद्धा राजकारणात त्याच खातीर गेला की गोंयचे सामान्य मनीस अंत्योदय म्हणून सामान्य मनीस हे सगळे तरेच्यो सुविधा ताका मेळपाक जाय ही तगलें धरूनच आसा. पूण ह्या सगळ्या मोठ्या आमी फाटीं फुडें जाता तातूंत तें जायना म्हणून ताका सुदारण्याचो आमी सदांच भारतीय जनता पार्टी ओपन आसा सगळ्या तुज्या खंय तरी चुकलं जाल्यार सुदारपाक ओपन आसतली. आनी म्हणून ह्या तुज्या जे कितें जाता तातूंत भारतीय जनता पक्ष आपल्या हट्टान कितें करता अशें केन्नाच जावना. हाज्या खातीर स्पेशल स्टेटसाचे तुजें मत कितें. स्टेटस जो आसा पळय जे घटनेचे काय आसा हांव ताका थँक्स म्हाका तो मेळिल्लो पर्सनली आमची चर्चा जाल्या आनी खरें तर स्पेशल स्टेटस म्हणून खरें म्हणशी जाल्यार घटनेक असो स्पेशल खंयच्याय स्टेटीक स्पेशल स्टेटस दिवपाचें खंयचेच हें ना काही रूल ना किंवा काय ना. गोंयाचे जर कडल्यान जाता आनी सायडीन जर जाता आमी निश्चितपणे आसता तर रुलान जाता एज पर कॉन्स्टिट्यूशन तें जर आसा जाल्यार तें गोंयांत पिवपूच जाय असो आमची मागणी आसता. PCP अंडर 39A आनी 17(2) ना एक तुम्ही हे जे आता पळय सांगला पळय आमची पत्रकार परिषद आम्ही सर्व विषय दवरला ना ह्या विशयाक संदर्भांतच आसा ते माझे प्रश्न आसा पळय ह्या आणि एक हे आशिल्लें की आमी पळयता सद्या ईडीचे रेड्स चालू कोलकाता सो ताचे गोवा लिंक तांकां मेळटा सो हाजेर तुमचें कितें म्हणणें आसा. तुमच्याच पण मेळटा कितें आसा तितलेंच खबर आसा आमकां आनी कसली खबर ना. ही जी योजना आसा पळय तेतून भाऊन आता बरो उदकाचो विशय काडलो. ग्रामीण भागात एक अशें हें आसा की ग्रामीण बरेचशा भागात उदकाक पिवपाच्या उदकाचो प्रश्न आसा आनी शेतकारांक पयलीं कितें आशिल्लें ग्रामीण भागात शेतीच्यो बांय नाशिल्ल्यो बऱ्योचश्यो बांय पुरवल्यात किंवा कांय कडेन बरी नवी बांय बांदूंक शक्य आसा.
तातूंतल्यान शेतीचो बरी उदरगत जावपाक शकता आनी ज्यो पयलींचे आमी हेतूंतल्यान उदक सप्लाय करपाक लागले पायपांतल्यान तेन्ना लोकांची पयलींची बांय आशिल्ल्यो त्यो दुर्लक्ष जाले आनी बांय पिड्ड्यार जाल्यो त्यो परती हें करप शक्य आसा किंवा कांय कडेन शक्य आसा नवी बांय सुद्दां बांदपाक शकता ते सगळ्यांकूच आमकां 24 तास उदक दिवप शक्य जायना सो ह्या योजने खाली ते हें बरें करून जातलें अशें भाव तुका दिसना भाऊ एकच मिनिट त्याच्या संदर्भात त्याच्याच संदर्भात जे करमळ्यात हांगसर चिंबल तळ्यार म्हणून ते तळें आसा पळय त्यांची ती जीवनदायिनी म्हणटा हो तुम्ही जो प्रशासन स्तंभांनी युनिटी मॉल जो प्रोजेक्ट हाडटात ते हाडी जाल्यार त्यांची संपूर्ण लायफ जीवनदायिनी नष्ट जातली म्हणटा तेजेर तुजी कितें कोण एकटो कितें म्हणटा एकटो न्ही आज कितले जाण बसल्यात ते विषय जो प्रोजेक्ट सरकारान घेतला आणि म्हणून कोण एकटो म्हणटा ताजे निश्चितपणे डिस्कशन जावंक जाय खरेंच आमी बरीच म्हणटा खरेंच ते हाज्या तुम्ही म्हणटा ते खरें आसा सरकार केन्नाच कधी हे जावचें ना आपण म्हणटा तेच गोंय सरकारचें हें कांय ना त्यामुळे आम्ही चर्चा करूया तो प्रश्न सोडूया या योजनेला तुम्ही बाहेर बी साफ करताले काय म्हणतात डेफिनेटली गेल्या हातूंतल्यान जेन्ना आमचे 75 वर्सां पूर्ण जाली तातूंतल्यान देशभरांत आमी सुद्दां गोंयांत 75 टँक तळी जी आहा पयली ती रिपेर केली अशी जवळ जवळ संपूर्ण देशांत ही सगळी नवी नवी तळी जी अशी आमी हे जावन पडिल्ली ती सगळी दुरुस्त करपाची म्हणजे लाखांनी तळी ही जी उदकाची वेवस्था या मोदीच्या नेतृत्वा सकयल लाखांनी तळी ही साफ केली आनी उदकाचें प्रोडक्शन कारण उदकाचें हे जे आसा ते साठोवण जर ना जाली जाल्यार उदकाचो लेवल देंवता आनी पयलीं खरें म्हणजे पयलीं ज्यो बांयो आसात पळय ह्यो बांयो कितल्या वर्सांचे स्त्रोत जे आसा परत एकदां ते हुस्कून लोकांचे नळ आयलो म्हणजे बांय सगळ्यो सोडून दिल्यो थोड्यांनी पळयल्यो आनी त्यामुळे आज उदकाची चणचण येता हांव तुका खरें सांगता म्हज्या घरा कडेन जुन्या घरा कडेन एक बांय आसा 12 म्हयने त्या बांयचें उदक संपूर्ण वापरतात इवन तेतून आमी तेच बांयचेर जगले पिताले ते पिवपा सारकें इतलें शुद्ध उदक आसा म्हणून आमकां नळाचें हें लागना म्हणून लोकांनी कितें केलां की अशें तरेन बंद करून उडयला त्यामुळे सगळ्यांनी आतां कितें एक सरकार सगळ्यो गोश्टी करतलो अशी सरकार मदत करतलो पूण जो असो जर उदकाचो स्त्रोत जर आसत तर तो परत एकदां हें करून अशें करप हें खंय तरी पण भाऊ असे कॅचमेंट एरिया असता न्ही पंचतळेचे ते रिझर्व करचे अशें दिसना कारण Definitely कॅचमेंट एरियास आसा न्हू थंयसर कन्स्ट्रक्शन येता कारण ते रिझर्वड आसना आणि तेजे खातीर मागीर खंय तरी प्रॉब्लेम जाता असो तो एक्झाम्पल आतां ताणें दिला न्ही Exactly. तळ्यार लेकाचो सो तो सेम प्रॉब्लेम आहे एक्चुअली तयार लेखाच्या संबंधात म्हाका बायोडायव्हर्सिटी बोर्ड ऑलरेडी ते जे आसा ते नोटिफाय केल्लें आसा आनी तेच्या संबंधात कंप्लेन केल्लें आसा त्याचो अजिबात न्ही आतां सरकार तयार लेखा क्लियर आसा ते बायोडायव्हर्सिटी तुगेले जाल्यार बायोडायव्हर्सिटी बोर्डा भितर तुका ते मेळटलें नोटिफायड केल्लें आसा सो जातलें जिल्हा पंचायती ह्याच्या अंतर्गत काय कामं मिळतली कारण त्याला कामच नाही हे जिल्हा पंचायतीच्या अंतर्गत जे कितें आसा पळय त्या संदर्भातलं सरकार स्थानिक सरकार जे आसा गोंय सरकार जे आसा त्या संदर्भातलं जिरामजी जी योजना आसा त्याच्या अंतर्गत काय ती स्थिती जी कितें कामां जिल्हा पंचायत घेवपाक शकता त्या संदर्भात स्टेट गव्हर्नमेंट घेवपाक मनरेगा योजनेत थोडो भ्रष्टाचार जाल्लो आता जिरामची योजना आसा पळय तातूंत भ्रष्टाचार जावन जर हाडलो खंयची काळजी घेतली सगळ्यात व्हडली म्हणजे हांगासर AI जनरेटेड म्हणजे AI रिलेटेड आणि हे आसा पळय ते सगळ्यात व्हडली गजाल आसा कॉम्प्युटर बेस्ड आसा सगळें मॅपिंग हे आसा सो ताका लागून खंयच्याच पद्दतीन हातून भ्रष्टाचार जावचो पयलींच्या हातून कागदांनी हातांनी कशा पद्दतीन सगळ्यांनी हाडला त्याच्या आमी वाचला ताका सगळें बायोमेट्रीक कांयच जावचो हवामानाच्या संदर्भात किती कामं पर्यावरणाची आहेत झाडा लावपाची ताज्या पलीकडे आणि किती हे जे सरकार करू नये पर्यावरणा खातीर केंद्र सरकार ह्या गोष्टीक फुल्ली सपोर्ट करता राज्य सरकार आणि इम्प्लिमेंटेशन राज्य सरकार कमी पडटा थँक्यू